एका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 18 वोळ 35 ते 43. जेजू जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्ल्यान वेता ताचो आवाज आयकून ते कितें काय म्हूण ताणें विचारलें. नाजारेतकार जेजू ताणें वेता म्हूण ताका सांगतच तो आदरून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी कालकूत कोर. आनी फुडें वेताली ताणें ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण ओदीकूच आदरून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता म्हजी कालकूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सरतच ताणें ताचे कोडे विचारलें, हांवें तुका कितें केलें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुज्या बावाटान तुका बरो केलो. आनी रोकडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस्त कोरीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगल्या लोकान देवाक वाखाणलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.